नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। फोंड्या मारबडे जाल्ल्या बिहारी कामगाराक आयले मरण। खून काय आनीक कितें? पुलीस तपास सुरू। मुख्यमंत्री घेतले मंत्रिमंडळ फेरबदलाचो निर्णय, सांगता भाजपाचो गोंय प्रभारी सी.टी. रवी। लोकसभेच्या वेंचणुकां खातीर आरजीपीन धरला नेट, लोकां मदीं वचून जागृताय करपाचेर दिला भर। गोंयांत वाडल्या गुन्यांवकारी घडणुको, सरकार आनी पुलीस करतात तरी कितें? विरोधक आनी समाज वावुरप्यांचो प्रश्न। आमंत्रण दिवनूय कुर्टी, वीज खात्याच्या कार्यावळीक सरपंच आनी आमदाराची गैरहाजेरी। आमदार आयलो ना म्हणून आपुणूय गेली ना, म्हणटा सरपंच। आनी दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत येवपाक दिवचो ना खासगी वैजकी महाविद्यालय, आमदार विजय सरदेसायाची शिटकावणी। आनी आतां खबरो विस्तारांत। आयतारा उसगांवच्या मशरूम फॅक्टरींत 2 बिहारी कामगारां मदीं कोफुसांव जाले। हातूंत एकल्याक दुसऱ्याक मरासर एकल्यान मारलो। जखमी जाल्ल्या कामगाराक उपचारा खातीर फोंड्याच्या भलायकी केंद्रांत भरती केल्लो। थंयच्यान ताका गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत धाडिल्लो। उपचारा उपरांत ह्या कामगाराक सोडून दिल्लो, पूण रुमार आयल्या उपरांत ताका अचकीत मरण आयिल्लें। देखून हो कितें प्रकार हो कळपाक मार्ग ना। मरण आयिल्ल्या कामगाराची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्या। पोस्टमॉर्टमाचो अहवाल आयल्या उपरांत पुलीस कितें तो निश्कर्श काडटले। गोंय मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं मुखेलमंत्री निर्णय घेतात। पक्ष फक्त सुचोवणी करपाक शकता, अशें भाजपाचो गोंय फुडारी सी.टी. रवी सांगता। तशेंच मुखावयल्या लोकसभा वेंचणुकेंत 350 परस चड सिटां जिखपाचो विश्वासूय ताणें ह्या वेळार उक्तायलो। कब चुनाव डिक्लेयर होता है उस समय जरूर भाजपा पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसीजन लेता है, उसके पहले ऐसा नहीं होता। राइट क्वेश्चन but wrong person. How to ask CM? I am not the right person. Sir, he is the right person. उन्हें पूछेगा तो पार्टी सुझाव देता है, बट निर्णय सीएम का निर्णय। कब कैबिनेट एक्सपेंशन करना, रिसफल करना, उनके ऊपर निर्भर है। पार्टी हमेशा गोवा के लिए सुझाव देता है। उन्हें नहीं पूछा नहीं, आप पूछ रहा है, उन्हें पूछेगा तो हम सुझाव देंगे। पार्लियामेंट में 350 पार करेंगे सर। हम 350 पार करेंगे, पक्का है। वी हैव टू क्रॉस, वी विल क्रॉस 350 प्लस। ये ज्यादा एलाबोरेट पत्रकार वार्ता में कर नहीं सकता। पार्टी मीटिंग में जरूर हम करेंगे। रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान लोकसभेच्या तयारेक बरोच नेट धरला। मतदारसंघ पातळेचेर समिती स्थापन करपाचें काम चालू आसा आनी जुलय मेरेन ह्यो समिती स्थापन जातल्यो। त्या उपरांतूच रोखडेच उमेदवारांची घोशणा जातली। वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आरजीपी सद्याक गोंय भोंवडेचेर आसा आनी लोकांचो प्रतिसाद पळयलो जाल्यार आरजीपी दोनूय मतदारसंघात लोकसभा वेंचणुकेंत जैत मेळयतले असो विश्वास आरजीपीचो सुप्रिमो मनोज परबान उक्तायला। लोकसभेची आता कशी तयारी चल्ला तुमची? लोकसभेची सामकी नेटान तयारी चल्ला। आमची नॉर्थ आनी साउथ आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी विजीट चालूच आसा। काल विरेश काणकोण गेल्लो, तेच्या पयलीं केपें गेल्लो, म्हाजे टूर चालू आसा। सगळीकडे आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी कमिटीज आतां ऑलमोस्ट जाग्यार पडत येयल्ले आसा। बाय जून एंड नाल्यार जुलय 15 तारीख म्हटल्यार सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी कमिटीज आमचे फायनल जातले आनी बेगिनांतल्या बेगीन आमी डिस्कस करून कॅन्डिडेटूय आउट करतले आनी लोकांचो जो रिस्पॉन्स मेळटा, प्रतिसाद मेळटा, वी आर व्हेरी हॅपी की लोकांक बदल जाय, लोकांक आर्जी जाय, लोक ह्या बाकीच्या राजकारणात विटलेले आसा आनी वी आर गोइंग टू विन फॉर शुअर।
गोंयांत गुन्यांव तेंगशेर पावल्यात तरी पूण सरकार एकूय उतर काडिना आनी गुन्यांवकारां आड खरसाणेन कारवाय लेगीत करिना. गोंयचे समाज वावुरपी आनी विरोधकांनी कायदो सुवेवस्थेचेर सरकाराचेर फारपेट केल्यात. सोहिल कावास ह्या वेरेच्या भुरग्याचेर सुर्यांनी हल्लो जाल्लो आनी ताची प्रकृती गंभीर आसली. पूण पोलिसांनी 307 अटेम्प्ट टू मर्डर हे कलम लायनासतना बारीक कलमां लायली. 2 म्हयने जाले हो भुरगो ताच्या हल्लेखोराचेर खर कारवायेची मागणी करता, पूण अधिकाऱ्यांनी कानार केस ओडल्यात. ताका न्याय दिवपा खातीर गोंयच्या कांय समाज वावुरप्यांनी पोलीस महासंचालकाक निवेदन दिवन हल्लेखोरा आड खर कारवायेची मागणी केल्या. मे 27 एप्रिलाक रातचे मातशें आर्ग्युमेंट जाल्ले कितें रेट चार्ट भाड्याक लागून आर्ग्युमेंट जाल्ले. आर्ग्युमेंट जाता पूण 10 जाण सगळे टॅक्सी ड्रायव्हर कोण ओनर आहा पळय 10 जाण तुमचे आर्ग्युमेंट चल्ला बाबा यो तुमची कितें सॉर्ट आउट करया म्हणून आमकां हिंगा आपयले खंय आझाद मैदानार. आनी म्हजी भयण पावले कितें उलोवपाक लागून येयले आमी कितें बाबा कित्याक लागून चल्ला हे उलोवपाक लागून येयले. उलोवपाक लागून येयले ते येयले. भयण म्हजी गेले ते उलोवपाक मागीर भयणीक काडून थापण मारले. ते थापण मारतकूच हांव फुडल्यान गेलो आंगार वयतकूच ते 4 जाण आहले. तेजे भावजी आनी तेजे 2 जाण मेवणे फाटल्यान म्हाका स्टॅप इंजरी तोपूंक लागले. तोपून हांवें ब्लॅकआउट जालो सकयल पडलो. सकयल पडटकूच 20 मिनटां कोण 10 जाण आहले पळय टॅक्सी ओनर तेय पावले आनी पुलीस येयले. 20 मिनटान पुलीस पावले. पुलीस पावतकूच आर्टिकान म्हाका धाडले खंय GMC धाडले. मागीर ट्रिटमेंट जालें ऑपरेशन जातकूच सांजचें म्हाका गमलें कितें तांकां अरेस्ट केला म्हणून. अरेस्ट केला ते केला तांकां सेक्शन लावूंक 326 323 सेक्शन लायला आनी डिस्चार्ज जावंक ना कांय ना. दुसरे दीस तांकां बेल जाला. ते म्हणटा पुलीस म्हणटा कितें 307 एप्लिकेबल ना. खंय एप्लिकेबल ना आनी म्हाजेर क्रॉस कमीट केला. म्हाजी गाडी अटॅच केला. म्हाजेर क्रॉस कमीट केला कित्याक लागून ते डॅमेज हांवें वेपन यूज केला म्हणून. ते डॅमेज जाल्यार ते फिट फॉर लॉकअप तांकां दुसरे दिसूच तांकां हे केला बेल दिला. म्हाका एकूच जाय CMा कडेन जाय DGP कडेन एकूच म्हाका मागणी आहा ते एकूच न्याय जाय तांकां 307 घालची. जेन्ना सिंपल इंजरी दिता हांवें ते डिजीट सांगले की सिंपल इंजरी दिल्या उपरांत 1 वर्सा उपरांत 6 म्हयन्या उपरांत ताका परत जर त्रास जाता जाल्यार डॉक्टर विचारता तुका हेच्या पयलीं केन्ना मार लागलेलो, तुका हेच्या पयलीं कितें जाल्लें, तूं खंय पडलेलो, तुका हो कसलो अशें. जेन्ना आतां जर ताका ती सिंपल इंजरी म्हणटा एका 6 म्हयन्या उपरांत 8 म्हयन्या उपरांत ती सिरियस कशें जाता म्हणून जो पर्यंत डॉक्टर हे असले सगळ्या भानगडी सिरियस जर जायना तुका सांगता विक्टीम अशेंच मरपाचें आनी एकूचान छाती फुलोवन भोंवपाचें. हें आमचें गोंय. हें गोंय आमकां दिसान दीस क्रायम वाडत गेल्या. आमचें गोंय आमकां सुरक्षीत ना. तांकां एक्चुली मर्डर एक्ट म्हणून घालपाक जाय. क्रायम सीन इतली हें आसा पूण पळोवपाक गेल्यार उलटा जालें. हेका बेल घेवपाक पडली. स्टिचीस घेता वो रक्तान बुडिल्लो वो आनी ते भायर आनी जेन्ना ते नेक्स्ट डे वचून कावंटर कंप्लेंट दिता तांचे सेक्शनां मायनर घातली. सेक्शन 323 सेक्शन 326. सो आय डोंट नो वॉट इज गोईंग ऑन. अरे वी आर नॉट इन बिहार. वी आर नॉट इन बिहार ओ काश्मीर ओ झारखंड. हे आमचे गोंय आनी गोंयांत असल्यो क्रायम जातात. दिसाचे यूथ एकमेकाक रक्त काडटात. दीस इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स. पंचायत वाठारांत वीज खात्याचे विभागीय ऑफिस जावचे अशी मागणी कुर्टी खांडेपार पंचायतीन केल्ली. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान पंचायतीची मागणी मान्य करून ऑफिस दिलेय बी, पूण उक्तावणाच्या वेळार पंचायत मंडळूच गैरहजर आशिल्ले. कारण कितें तर तांचो आमदार रवी नायक थंय आयलो ना म्हणून. खुद्द सरपंच संजना नायकान ही गजाल मान्य केल्या. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा ग्रामपंचायत कुर्टी खांडेपार हांचे तर्फे जी मागणी आशिल्ली आनी स्पेशली ऑनरेबल मिनिस्टर माजी मुख्यमंत्री आनी आमदार रवी नायक आनी स्वता ग्रामपंचायत कुर्टी खांडेपार सरपंच आनी पंचायतीची मिटींग घेवन हे ऑफिस जाता तितले बेगीन सेक्शन ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गव्हर्नमेंट ऑफ गोवाचे हांगा जावचें म्हणून प्रयत्न करता.
आनी बेगिनात बेगीन तें ओपन करचें अशें मत ताणें व्यक्त केलें. आनी त्याच दिसा हांवें तांकां उत्तर दिलें की एका म्हयन्यात फ्रॉम द डेट ऑफ हीज कॉल टू मी, इज अ टेलिफोनीक कॉल, एका म्हयन्यात हें सेक्शन ऑफीस लोकां खातीर कुर्टी खांडेपारान जो प्रॉब्लेम जाता कुर्टी वचून तो खांडेपार ओपा आनी आजूबाजूचे जे लोक आसा त्रिचे पलतडीचे तांचे खातीर हें ऑफीस ओपन जातलें. आनी तो दिसा जायलो आनी तेजे बरोबर पंचायतीचे 3 पंच आनी प्लस आमचे जिल्ला अशा सगळ्यांनी मेळून आमचे लोक पत्रकार मिडिया रावन हे आज ओपन जाला. ताचें श्रेय हांव केन्ना फोंडेच्या आमदाराक दिता, कारण ताणें स्वता हें जावचें म्हणून प्रयत्न केलो. आमी सरा कडेन गेल्लीं हें घेवन इन्विटेशन. सर कोण? रवी सर. पूण आमकां सर मेळो ना. आनी म्हणटकूच आमी सांगलें सरूय ना जाल्यार आमी कित्याक वयतलीं अशें. आमदार ना म्हणून तुम्ही कार्यक्रमाक येवं ना वचून तिकेट दिली आनी काय ना आनी तितलेंच. पूण मिनिस्टर आयिल्लो न्हू? हय मिनिस्टर आयिल्लो पूण आमकां सर येवना न्ही, आमचो आमदार येवना न्ही. पूण तुमचें काम जालें तें तुमकां व्हडलें नाका? तुमची मागणी आसली सरपंचाची पंचायतीची मागणी आसली ऑफीस ते व्हडलें न्ही तुमकां जालो. त्या इवन मंत्र्यान तुमच्या हे केलें की 2-3 नांव घेतले की तांणी तुमची मागणी आशिल्ली आनी सातत्यान ते मागणी करताले. आपली पंचायतीची मागणी पूर्ण जाता जाल्यार आपणे नजर एक कर्तव्य आसा न्ही. आमदार येयलो मिनिस्टर वीज मंत्री येयल्लो थंय म्हणजे तो कशें कितें जाय? हितून कितें राजकारण आसा, पॉलिटिक्स आसा म्हणजे इवन फ्युचर सुद्दां फक्त आमदार येवना म्हणून तुमी फाल्यां सकाळीं वचपाचें ना. म्हणजे इवन फ्युचर जरी फाल्यांचो कार्यक्रम आसा सरकारचो कार्यक्रम आनी जर लोकल MLA ना तर तुमी कार्यक्रमाक वयचे ना. तर आपल्याक आंदोलन करचें पडल्यार उपकारता, पूण दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत खाजगी वैजकी महाविद्यालय कशेंच येवपाक दिवचो ना. फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान शिटकावणी दिल्या. सरकार 5,000 कोटी रुपया म्हणून येदो व्हडलो प्रकल्प जर उबारता तर तो कोणाक तरी असोच दिवपाक आपल्याक ते कशेंच मान्य ना. देखून हॉस्पिटलांत एम्सचो विभाग सुरू करचो अशी मागणी ताणें केल्या. I have met the health minister because this is right in the front of my eyes. It's right next to my house. I can't just ignore that issue. Government spends 500 crores on making an infrastructure just to gift it to somebody. आणि ते हेल्थ मिनिस्टराक सांगपाचें कितें सांगना आमी. आनी तांकां सांगलां की प्रधानमंत्र्याचो पॅट प्रोजेक्ट एम्स हाडचो तुमी. दुसरे कडेन हांगा रेडी आहा मरे सगळें. जाय कितें कॉस्ट इज ओन्ली ऑफ द डॉक्टर्स एंड एवरीथिंग एल्स. बरें कंट्रोल आमचे गोंयच्या सरकाराचो कमी आसतलो आसूं. आमकां जाय गरीब मनशाक सवाय ट्रिटमेंट आनी बरो ट्रिटमेंट. दॅट इज आवर ओन्ली इश्यू. जॉब्स ते 5 आनी 70 लागतले काय कितें तें आतां बघून झक मारता. आतां मेन म्हणटा तें सवाय आनी बरें ट्रिटमेंट सर्वसामान्य मनशाक मेळूंक जाय. आनी हांवें ताका सांगिल्लें आहा की हें तुमी करा. करना जाल्यार आय विल हेजिटेट ऑन दीस. आय मेक दीस इंटू एन इश्यू एंड दीस इज माय कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड आय विल मेक इट इंटू एन इश्यू. नॉट ओन्ली फॉर फातोर्डा alone but for the whole of Salchet, whole of South Goa, not only Salchet, South गोंयचो इश्यू. काणकोणचो मनीस जेन्ना दुयेंत जाता ताका हांगा हाडटात आनी ताका रिफरल म्हणून फुडें व्हरतात तो मदींच खावसता जालें कितें. सो म्हाका दिसता काणकोणकारांक जो इश्यू लागता सांगेकारांक इश्यू लागता आमकां लागता तितलोच आनी आय विल टेक इट अप. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें चीफ मिनिस्टर फेलोशीप प्रोग्रामा वरवीं 20 जाणांक नियुक्ती पत्रां दिल्यात. ह्या उमेदवारांक वर्सुकी 40,000 रुपया इतकें मानधन दितले. वेगवेगळ्या विशयांत ते फेलोशीप करतले. हातूंतल्यान तांकां संवसारभरांतल्या वेगवेगळ्या मळाचेर करियर घडोवपाची संद मेळपाक शकता अशें मुखेलमंत्र्यान म्हटलां. सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांत तांकां फेलोशिपा वरवीं काम करपाक मेळटलें. पद्धतीत स्किल्ड, अपस्किल्ड, रिस्किल्ड
जावपा खातीर आनी आपल्या एड्युकेशनान आपल्या जें एड्युकेशन तेंच्यांनी कंप्लीट केलां त्या एड्युकेशनान अपग्रेड करप हाच्या खातीर सातत्यान सगळीं भुरगीं काम करतलीं हाजी हांव आशा व्यक्त करतां. आणि वन्स अगेन आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग फॉर ऑल द फेलोज दोज हू आर जॉयनिंग फ्रॉम टुडे and special congratulations for Mr. Piyush Desai who is representing the India in USA. Thank you. For Russia. Total fellows this time is in 20. फाटले फावटी 10 आशिल्ले. This is the second batch of the fellow which is in 20 all together. फेलोशिप केल्यामुळे भविष्यात ज्या गव्हर्नमेंटमध्ये नोकरी भरती नाही करणार त्यांना स्टाफ सिलेक्शनद्वारे ज्या भरत्या करणार शेवटी फेलोजचेर डिपेंड आसा. आपूण खंयची कॉम्पिटिटीव एग्जाम दिवन फेलोज आमचे IASकूय ट्राय करता GPSCकूय ट्राय करता. इट इज अप टू देम. फेलोशीप केल्या उपरांत ताका कितें तो तेंचेर डिपेंड आसा कशा पद्दतीन ते फुडें वयतले. बट देर इज अ गुड स्कोप तांकां म्हणजे फॉर द गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन म्हण किंवा एनी कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स तांकां अभ्यास करपाकूय तितकोच टायम मेळटा आनी वयल्यान ते त्या पर्टिक्युलर सब्जेक्टांतलें एडमिनिस्ट्रेशन सगळें शिकयतूय वयता. Approximately they are getting 40,000. कलांगूटचो आमदार मायकल लोबोचो काला चिट्टा उक्ताडार हाडपाक रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन एक निश्चय घेतला. मायकलाच्या आशिर्वादा खाला भायल्या लोकांनी कानोळे गोंयकारांच्यो खासगी सुवातींचेर अतिक्रमण करून घरां आनी बंगले बांदल्यात. ह्या प्रकरणात आर्जीन पंचायती कडेन कागदपत्रांचो व्यवहार सुरू केला. तशेंच हो विशय नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या मुखार मांडटले आनी जमीन हडप प्रकरणात गठीत केल्ले SITत लेगीत हो विशय व्हरतले, आर्जीचो सुप्रिमो मनोज परबान सांगला. आमचे टूर केल्लो कॉन्स्टिट्युएन्सीचो टूर केल्लो मायकल लोबो ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते दीस आमी सगळें दाखयलां की कशे इलिगल बिल्डिंगे येतात विदाउट 6 मीटर रोड विदाउट एनी सेटबॅक व्हडले व्हडले मेगा कन्स्ट्रक्शन येतात कॉन्स्टिट्युएन्सीन. ऑलरेडी बिचाचेर कशे CRZ वायलेशन करून सगळे 200 मिटराच्या भितर कशे टेम्पररी शेकाच्या नांवार परमनंट स्ट्रक्चर उबे केल्ले आसा आनी कशे सगळे प्रॉपर्टीज भायल्या लोकांनी घेतलेले आसा आनी ते प्रॉपर्टीचेर डेमोलिशन ऑर्डर आसतना पासून कन्स्ट्रक्शन ती चालूच आसा हें आमी दाखयलां. मागीर आमी बस्ती दाखयल्या की मायकलाचे जे बस्ती आसा मायकल की बस्ती म्हणून ताका नांव दवरलां आमी की मायकल की बस्तीन कशे गोंयकारांच्या जाग्याचेर प्रायवेट लँडाचेर कशे 5,000 कोणाचो 2,000 कोणाचे 10,000 जागो खावन भायल्या लोकांनी थंयसर घरां बांदल्यात व्हडले व्हडले बंगले बांदलात वोटींग कार्डां केला आनी हो मायकल लोबो तांकां प्रोटेक्ट करता. अशेंच आमी फायली दाखयले जितून थोड्यांचे एक प्रॉपर्टी आसा भितर 8 जाण आसले ते पयलीं 2005च्या पयलीं मेले ते एक्जिस्टूच करिना पूण तेंचो 2005 तेंची सेल डीड जाली आनी तेंची प्रॉपर्टी घेतली आनी एका भायल्याच्या नांवार ती प्रॉपर्टी आसा आनी तेणी सगळ्यांक घरां बांदपाक दिले. सो अशें डिफरंट हें आमी हायलायट केल्लें आसा. फुडल्या ह्या विकान आमची TCB मिनिस्टरा कडेन मिटींग आसा. सो त्या मिटिंगेक आमी सगळे हें जे कितें स्कॅम जाला ते स्कॅम सगळे आमी तेच्या फुड्यान दवरतले. इवन पंचायतीची लेटरां फाल्यांच्यान चालू जातली. ऑलरेडी आमचें ड्राफ्टींग चालू आसा. सो पंचायतीनूय जे कितें कंप्लेंट्स करपाक जाय DOPन वचपाक जाय सगळें आमच्या सायडीच्यान चालू जाता. मायकलाचें कितें आहा तें आतां फक्त एकूच आमचो विलेज जाला कानोळे तो सुद्दां कंप्लीट जावंक ना. सो आनी 4 विलेज आसा पर्रा आसा मागीर नागवा आसा मागीर आमचो कलंगूट आसा. हे सगळ्या गांवांनी आमी वयतले. कलंगूट आसा हे सगळ्या गांवांनी वयतले आनी जे जे तेचे कितें इलिगलिटीज आसा जो प्रमोट करता प्रोटेक्ट करता ते भायर काडटा. जशी जशी वेंचणूक येता तशें तशें सरकार कॉन्ट्रॅक्टी कर्मचाऱ्यांक भायर मारून नवे कर्मचारी नियुक्त करता. हे बंद करपा खातीर नवें धोरण चालीक लावचें आनी ताचो फुडार साल्वार करचो. गोंय विद्यापिठांत फाटलीं कितलींशींच वर्सां कामाक आशिल्ले कॉन्ट्रॅक्टी कर्मचाऱ्यांक कामांतल्यान भायर मारिल्ल्या कारणांत आनी तशेंच संजीवनी साखर इंडस्ट्रींतल्या कर्मचाऱ्यांक VRS न दिल्ल्या कारणांत रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान निशेध केला. तांकां अस्कीत कामावयल्यान काडून सरकारान तांचेर अन्याय करचो न्ही RGPचो सुप्रिमो मनोज परब आनी आमदार विरेश बोरकारान मागणी केल्या. जे भुरगे 5 ते 12 वर्सां युनिव्हर्सिटीन काम केलां MTS म्हणून काम केलां आयज तेच भुरगे एलिजिबल ना कशें जाल्ले आहा. म्हणजे त्या भुरग्यांक काम कळना अशें जाल्लें. जर ह्या भुरग्यांनी इतलीं वर्सां काम केलां आनी ते इतलीं वर्सां थंयसर ते आसले जाल्यार हेचो मिनींग इतलोच की त्या भुरग्यांक काम कळटा त्या भुरग्यांक ते काम ते करताले म्हणून तांकां इतले वर्सां तांकां थंयसर दवरलेले. पूण आतां सडनली त्या भुरग्यांक जे काम नाका कामार येवं नाका म्हणून सांगले टर्मिनेट जालो जाल्यार ह्या भुरग्यांचेर खंय ना खंय तरी एक अन्याय जाल्लो आसा. कारण कशें आसता एवरी टायम जेन्ना न्यू रिक्रुटमेंट जाता पळय न्यू रिक्रुटमेंट करता सरकार तेच ताका लागून कितें म्हणटा की पॉलिसी आसपाक जाय की
कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ काडटा आनी तूं न्यू कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ घेता, हेच्या फाटल्यान कितें आसा? म्हणजे तुमकां फेवरिजम करून घेवपाक जाय काय आनी कितें घेवपाक जाय की त्या भुरग्यांक तुमची रिवेंज घेवपाक जाय, वॉट एवर, हें डिफरंट आस्पेक्ट एडमिनिस्ट्रेशनाक खबर आसतली. पूण तेकाच लागून एक सावंड पॉलिसी आसल्या उपरांतूच ह्या भुरग्यांचें प्रोटेक्शन जावपाक शकता. कित्याक दीस इज नॉट द फर्स्ट टायम. एवरी टायम 10 वर्सां 15 वर्सां जाली की कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाक काडटात, न्यू स्टाफ घेतात तांकां घेतात. सो कितें तुमी म्हणजे भुरग्यांक तुमी त्या इलेक्शना टायमार प्रॉमिस केल्ली आसता ना इलेक्शन टायमार तुमी नवीन भुरग्यांक घेतात, तांकां हॅपी करतात, तेंच्या लायफा कडेन खेळटात, मागीर तेंचोच बॅच जालो की दुसऱ्या लायफा कडेन खेळटात. सो हेंच कंटिन्युअस चल्लां आनी आमकां तरी दिसता की अशेंच कितें तरी आसतलें भितर. आता हेच्या पयलू जेन्ना पर्रेकर आहलो, पर्रेकर चीफ मिनिस्टर आहलो, तेन्ना तेणेन बसून हाडलें की 5 वर्सां कोणा जाता तेजे नंतर आमी कितें ना कितें पॉलिसी धाडटले आनी कितें तरी तांकां कशें तरी ऑब्जर्व करपाक ट्राय करतले म्हणून. मात आयज हें खंयच दिसना. आयज हो सरकार सुशेगाद आसा, तो न्हिदलेलो आसा, तांकां पडलेलेच ना. बाणावले येवपी वेस्टर्न बायपास स्टिल्टाचेर बांदचो अशी मागणी पेले हांणी परत एकदा सरकारा कडेन केला. मुखेलमंत्र्यान ह्या विशया कडेन गांभिर्यान लक्ष घालचें असो तो म्हणटा. फाटल्या साबार तेंपा सावन हो बायपास स्टिल्टा वयल्यान येवचो अशी मागणी थळावे लोक करीत आसा. मात आजून मेरेन ह्या विशयाची सरकारान दाखल घेतिल्ली ना अशें पेलेचें म्हणणें आसा. फाटीं हांवें लोकांक सांगलोलें पावस बोगले ना म्हूण, आनी खरें आमी आमगे MLA वेंजी घेवन बोर्ड घेवन गांवच्या लोकांक घेवन हांवें म्हज्या जिवा चिंतनासतना हिंगा उदकां उडमान लोकांक दाखयल्लें आमी इतले बुडलोले ते. सो हे पाटी हांव आमगे गोवोरमेंटाक सांगो सोदिता, प्लीज तुमी हें ऑलरेडी 90% पुरोयलें आनी हें फकाण न्ही. बाणाले तुम जाणाय सुमार 17-13 हजार कित लोक आहा, इतले लोकांची वाट लावपाक सोदनाकाय. आज आमगेले विजय बाब आपणागे खूद टायम वेस्ट करून दिल्ली गेलो, तो नितीन गडकरी मेळपाक, आनी ते मिनिस्टरान तेका बरो वेलकम दिलो. सुमार 1.5 वर उलयलो तो. विजयान तेका कितें सांगिल्लें, आपणागे गांवां आपणान एसेंब्ली बी उलोवन मागोवन कोण दिला फातोड्डा, पूण आपणागे नेबर विलेज आहा ती तेकाय तुम कोण दिच म्हूण. नाजाल्यार मुगे गांव बांदून बाणाल गायना जाल्यार आमकां कांय व्हॅल्यू ना म्हूण. फातोड्डा चड शेतकार आहाय, जोरी तर बाणाले हिंग उदो बोलें आनी तें उदो फातोड्डा येतो म्हूण तेणें आमगेले मेन मिनिस्टरा सांगिल्लें नितीन गडकरी, हें उदो आमगे फातोड्डा येतोलें वोनोतोलें आनी आमगेली शेतां फातोड्डा आहाय ती कुसतोली, वीच इज व्हेरी स्ट्रॉंग पॉयंट. ते टायमार तेका नितीन गडकरी कितें म्हणा आपूण जात तितू आवडटलो हो कोण दिवपाक. तेच भाशेन हांव आमगेले CMा कडेन मागता, प्लीज हिंगा आमगेलो वेंजी ओपोजिशन आहा आनी विजय ओपोजिशन आहा, ते काम कोतले तेंकां नांव मेळटो म्हूण प्लीज चिंतनाका. तुमी एक गरीब समाज जाल्ल्यानून पयर सोला बरें. आनी हे आमगेले बाणाले लोकांक आनी आमगेले लायन लोकांक चिंतून हो खरें ब्रीज करपाक तुवें 100% आवरो. कुडचडे नगरपालिका काम करिना असो आरोप करचे न्हय, पयलीं जाणून घेवचे उपरांत उलोवचे असो सल्लो कुडचडचो आमदार निलेश काब्रालान आरोप करप्यांक दिला. कुडचड्या होडार पुलाचे GSIDCच्या अंतर्गत 25 कोटी रुपया खर्च करून 2 लेनाचो पूल उबारपाक घेतला. ह्या लेनाचें काम पुराय जाल्लेलें आसा 1 लेनीचें आनी सोमारा निलेश काब्राल हांच्या हस्तुकी ह्या लेनाचें लोकार्पण जातलें. दुसऱ्या लेनाचें काम बेगीनूच पुराय जातलें अशें उतर निलेश काब्रालान दिलां. ते पयले पावसांत ह्यो सगल्यो खंय खंय उरल्यो. आमी डोर टू डोर गार्बेज सेग्रेगेट करूनय थोडे प्लास्टीक हे रस्त्यार उडयता आनी तेन्ना हे पावस पडटा तेन्ना सगळे खंय आसा ते एकठांय जावन पोंच्यान येवन ब्लॉक जाता आनी तेन्ना हो ब्लॉक जाला. दुसरी गोष्ट जी आसा, जी एक्जिस्टींग जी ड्रेन आसा, आतां डेव्हलपमेंट खूब कडेन केलां आनी उदक ग्रावंडाक सारना आनी एक्स्ट्रा उदक जे येता ताका वचपाची वाट खंय ना आनी ताका लागून जे एक्जिस्टींग पेरेनियल जे आशिल्ले, ही सगळी पेरेनियल उदकाचे विशय आशिल्ले पळय, जे नाला आशिल्ले गटर आशिल्ले ते आतां कमी जावपाक लागले. हांवें ऑलरेडी कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिलां की रेल्वे प्रॉपर्टी एक सायडीन आसा तेजे कडेन NOC घेवन हो कलेक्टराक
बांदपाक जी एक्सटेंड करून त्याचा एस्टिमेट करता हो चालू उरतलो. इन द मीन टायम हांवें GMD डेव्हलपर सांगलें की लोकल कावन्सिलर एक आसा काम करपाचो प्रयत्न करता पूण काम जायना. हांवें ताका रिक्वेस्ट केलें की हे जे आसा हे लेबर घालून हांव जे आसा फायनान्शियली हेल्प करता ताकाय करूं हे सोशल वर्क म्हणून आनी तेणें हे लेबर घालून म्हज्या सांगण्यार घालून ते गटराचे काडले. आतां ते स्लॅब आमी दवरल्या ओपन कित्याक फॉर अंडरस्टँडींग द टोटल वेलोसिटी ऑफ वॉटर WRDची टेक्निकल टीम दे प्रवीण बाब जो आमचो हे आसा प्रवीण पार्सेकर दे हॅव ऑलरेडी गिवन दे आर मॉनिटरींग दॅट व्हॅल्यू ऑफ वॉटर कितले क्वॉन्टिटी येता. सो बेज ऑन दॅट कितले मिटर वायड करपा जाय गटर तेजी टेक्निकली स्टडी करपा जाय. बेश्टे खंय टिका करता. आतां जे लोक गटरान पडटले असो विशय आहा ते स्लॅब थंय दवरला सायडीन सो लोक ते भितर वचपाक पायना. सो येता ते 1 म्हयन्या भितर जूनान आमी ते टेक्निकली कितलो क्वांटम ऑफ वॉटर थंय फ्लो जाता हो विचार करून फुडलो जो भाग आसा हो आमी गव्हर्मेंट करतले. पूण खंय तरी काल कांय खबर नासतना कोण तरी एक कावन्सिलर जो टिका करपी आसता तो कोणाक तरी सांगता काँग्रेसीच्या हांकां की प्रेस घे आनी तांकां काय म्हाका विचार म्हणे काँग्रेसाला कितें जालें लोक हांगाचेच येते म्हाका विचार म्हणे आमी कितें करताले आमी केन्ना लोकांक पयस करूं ना. म्हाकाय खबर आहा म्हाका मेळपाक खुबशे काँग्रेसीचे लोक येता पूण हे खंयचे काँग्रेसीचे लोक म्हाका खबर ना. म्हाका येवन मेळून कितें करता विचार मागीर कितें आसा तें करून टिका करपाची आसा. सो आज हांवें वरुण बाबाक रिक्वेस्ट केला की एक्झॅक्ट सोल्युशन कितें जालें आमचे ऑर्डर आणि त्या सायडीच्या आनीक सगळे पंचायतीच्या वाठाराच्या लोकांची एक इच्छा असली की हो ब्रीज जसो आमच्या आमदारान कितलेशेच ह्या ही भाग जो सुंदरीकरण केला आणि त्याचोच एक पार्ट म्हणून आणि आयज जशें ट्रॅफिक जशें वाडलें आसा ते प्रमाणे ह्या ब्रिजाचे एक जावचे दोन्ही सायडीन ब्रीज जावचे आनी एक वाहतूक सुरळीत जावचे ह्या खातीर लोकांचो एक आग्रह आसलो. आणि त्याच प्रमाणे म्हाका एक आनंद जाता की आयज ह्या उक्तावण सोहळ्याक हाजीर रावपाक कित्याक आमदारान त्या उतर दिल्ल्या त्या प्रमाणे आनी पावस सुरू जावचे पयलीं जसो ज्या तरेन जावपाक जाय आसलो त्या तरेन एक सायडीचो ब्रीज आज उक्तावण जावन जे ट्रॅफिक आयज वाडला ते ट्रॅफिक एक सायडींतल्यान आज बरे तरेन वतले आनी हे फुडलो दुसरोय जो दुसरी सायड जी आसा ती लोक हे आतां बेगीनच स्टार्ट जातली. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. आता रोखडेच पळोवया गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळुया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.